खोला केपें हांगा एक इन्सिडंट घडलो. हांगाचो एक बिझनेसमॅन जयेश पागी याची घरा कडेन तेलंगणाची एक गाडी येयली. ह्या गाडये भितर 5 जाण आशिल्ले. ते देंवले आनी ते कितें तरी उलोवपाक जाय भायर आपोवन हाडला आनी ताका गाडये भितर फोर्सफुली भरून ते घेवन वयताले. जेन्ना घेवन वयताले तेन्ना ताणें बोवाळ केलो आनी ते गांवचे लोक एकठांय जालो. ताजे भाव बी दुसरी घरांतल्यान येयलो, एकठांय जालो. ती गाडी आडयली आनी ते काडून घेतले. तेन्ना काणकोण पुलिसांक आपयले. कितें जालें आज एक्झॅक्टली? सकाळी ती गाडी येवन म्हाका 5 जाण येयले आनी घरा कडेन विचारपाक लागले तूं मातसो यो रस्त्यार यो म्हणपाक लागले. रस्त्यार येयलो म्हणटकीर म्हाका ते गाडयांक बोल्लो तेमी भितर आनी धरून पूश करपाक लागले भितर. फोर्सफुली बोल्लो? फोर्सफुली बोल्लो. त्यार 5 जाण आसले. 12 वरांचेर 12 वरांचेर. मागीर हांवें म्हणलें बोवाळ मारली. बोवाळ मारले लोक कोण येयले आनी लोकांनी मागीर काडून घेतलो. मोस्टली म्हाका डावट आहा ते म्हाजे बरोबर पयलीं एक पार्टनर आसलो. तेणी तेमकां धाडला. एक गुंड दिसता ते म्हाका पयलीं गाडयांक सोरो आसलो सगळो आसलो. मागीर गांवच्या लोकांनी येवन मागीर तेमकां पुलिसांक फोन मारून तेमकां पुलीस स्टेशनाचेर घेवन येयले. केस तयार केली थिंग तेलंगणा. एक फॉल्स एक केस तयार करून आपूण पुलीस म्हणून सांगपाक लागले पयलीं. मागीर गाडयांक म्हणपाक लागले आमी पुलीस म्हणपाक लागले. कंप्लेन आसा म्हणपाक लागले तुजेर. आनीक मागीर आतां पयल्या ती कंप्लेन बी सगळी बेश्टी तेंची. तेतून फाती कांय ना. आतां तुवें कंप्लेन दिला न्ही काणकोण पुलिसांक? कंप्लेन दिला तेंची. बेगीन मातशें पुलिसान तेजी कितें डिमांड आसा तुजो? डिमांड मागीर बेन एक्यूज पळय ताका हिंगा हाडचो. तेणे ज्या मनशान धाडलेलो ज्या मनशान धाडल्या मनशान हैदराबादान ताका हांगा हाडचो. ते मागीर मेन सामको पुलिसां कडेन विनंती. डेंजरस अशी एक ही घटना घडिल्ली आसा. हे आज जी घटना जाल्या ताजे वयल्यान दिसता की हाजे वयल्यान हे वाडत वतले प्रकरण अशें. आज जर आमी ओगी रावली जाल्यार फुडें बी अशें कितें कितें जायत वतलें आनीक आमच्या लोकलांक हाजो खूब भंय आसा. आशिल्ले जाल्यार ते ऑफिशियली आमचे पुलीस स्टेशनार गोंयचे पुलीस स्टेशनार कळोवन ते ताका हें करपाक वता आशिल्ले. पूण तसो प्रोसिजर कांय करूं ना तांच्यांनी. आनी पोलीस जाल्या पर्यंत तेंच्यांनी कायदो हातांत घेतलो. कायदो हातांत घेतलेलो आसा. सो तांचेरय कारवाई जावपाक जाय. तांचेर एक्शन जावपाक जाय. सस्पेंड जावपाक जाय ते. आतां आमी सगळे आतां येता सगळी केस रिटर्न केस तेंची हेजे कडेन पोलिसे कडेन दिली आसा. आमी तेंच आमकां पोलिसेक सांगलें आसा. समज आतां फाल्यां दनपार पसून जर सारकी जर तेजी इन्वेस्टिगेट जावन तेजी FIR रजिस्टर जर जालें ना फाल्यां तिनां मोठ्या प्रमाणात लोक हे अशें परत घडचे न्हू. हेजे खातीर फाल्यां तिनांक सगळ्यांनी परत हांगा येवपाचें थारिल्लें आसा.